Your safety is our priority. Protomake, technology and innovation experts from Coimbatore, manufactures in-face shields to hospitals, healthcare workers and other vendors. We also deal in other protective equipments, especially face mask along with mask strap for comfort wearing. Only ₹50 per piece, minimum quantity 1000 pieces. We promise to shield your health. To order now, call on 9975621170. नमस्कार, येवकार 26 खबरां आदी हेडलायन्स. गोंय ग्रीन झोन मात भायल्यान ऑरेंज विळखो. शेजारच्या राज्यांतले गोंयाक लागीं आशिल्ले जिल्ले ऑरेंज झोन. जीवनावश्यक वस्तूंचो पुरवठो करपी जिल्ल्यांत केसी वाडटा. गोंयांत कोरोना टेस्टींचो आंकडो वाडटा. आतां मेरेन गोंयांतूच 4000 टेस्टी. गोंयचे मायग्रंट फ्लोटिंग पॉप्युलेशन पळयल्यार टेस्टींचे प्रमाण खंय कितलें? खासा रिपोर्ट. लॉकडावनात हाल पाशेश पेड्ड्यार. कर्नाटकांतलो गोंयचो हजारभर लोक गांवांत वचूंक पावलो पोळे चेक नाक्यार. कर्नाटकांत धल्ले आडावन कायदेशीर गजाली जाग्यार पडल्या उपरांत एंट्री. मायकल लोबो आनी बाबू आजगांवकारांचे पुलीस राजकारणी भ्रष्ट नेक्सस नाट्य पॅचअपा फाटल्यान कसली तरी डील. विजयाक दुबाव. बाबून वयर काडले फॉर्मेलीन. लॉकडावनात दिल्ली आडकल्ली वाळपय नवोदयाची 13 भुरगीं पावली गोंयांत. दिल्लीची 18 भुरगीं वाळपय आडकल्ली ती पावली दिल्ली. कोविड नेगेटिव्ह आशिल्लीं घरा. आनी गोवा डेरीचो आदलो चेअरमॅन राजेश फळदेसायन आदल्या बोर्डाचे 13 कोटीचे स्कॅमाचे आरोप न्हयकारले. सुमूल आनी डेरीची सर्त लागल्यारूच खंय दूधकारांक फायदो. गोंय ग्रीन झोन मात शेजारच्या राज्यांतले गोंयाक लागीं आशिल्ले जिल्ले ऑरेंज. तातूंतले 2 ग्रीन झोन जाहीर जाल्ले, मात मोठ्या प्रमाणात केशी मेळूंक लागिल्ल्यान परत ऑरेंज जाले. गोंयाक आवश्यक सामानाची पुरवण ह्या जिल्ल्यांतल्यान. थंयचे ड्रायव्हर क्लिनर गोंयांत यो वच करतात. कोविड मुक्त जाल्ल्या गोंयाक भायल्यान ऑरेंज विळखो. खासा रिपोर्ट. ग्रीन झोन जाहीर जाल्या उपरांत गोंयांत एकूय कोविड-19ची केस ना. मात शेजारच्या महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्या गोंयाक लागीं आशिल्ल्या जिल्ल्यांनी केसी वाडत आसा. गोंयचे शिमेर आशिल्लो बेळगांव सगळ्यांत फुडें. उत्तर कन्नडांतूय केसी मेळूंक लागल्यात. बेळगांवांत आतां मेरेन 87 केसी मेळ्ळ्यात. तातूंतले 26 रिकवर जाल्यात. फाटल्या 15 दिसांत बेळगांवांत 36 केसी मेळ्ळ्यात. 30 एप्रिलाक एकदम 14 केसी मेळिल्ल्यो. उपरांत मायाचे पयले सप्तकांत 4 केसी. काल एकदम 11 केसी मेळ्ळ्यो. तातूंतल्यो 7 बेळगांव शारांतल्यो. गोंयचे भाजी फळाचे मार्केट चडशे बेळगांवाचेर निंबून. बेळगांवां, धारवाड आनी दावणगिरीचोय म्हाल येता. धारवाडूय कोविड-19च्या धपक्यांतल्यान भायर सरतालो. पयल्या 10 केसींतले 6 केसी रिकवर जाल्ल्यो. परिस्थिती सांबाळटा अशें दिसता आसतनाच बुधवार आनी ब्रेस्तारा थंय एक केस मेळ्ळी. दावणगिरी ग्रीन झोन म्हूण जाहीर जाल्लो. लॉकडावन सदळ जाल्लो. मात 48 वरां भितर थंय 31 केसी मेळ्ळ्यो आनी दावणगिरींत लॉकडावन परत कडक जालो. फाटल्या 8 दिसांत थंय 47 केसी मेळ्ळ्यो. तशेंच 4 जाण पेड्यार जाले. उत्तर कन्नड जिल्लो म्हणल्यार कारवार, भटकळ वटेनूय कोविड-19च्यो केसी वाडल्यात. गोंयांत थंयच्यानूय जीवनावश्यक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात पुरवण जाता. गाडयो वाडल्यात. ड्रायव्हर क्लिनर यो वच करतात. काल भटकळांत एकदम 12 केसी मेळ्ळ्यो. 30 एप्रिलाक थंय आदल्यो 11 केसी रिकवर जाल्ल्यो. मात मायाचे 3 तारखेक 1 केस मेळ्ळी आनी आतां तर एक्टीव केसींचो आंकडो एकदम 13चेर पावलो. हे वटेन महाराष्ट्रांतल्या सिंधुदुर्ग जिल्ल्याची परिस्थिती वेगळी ना. ग्रीन झोन म्हूण जाहीर जालो उपरांत थंय 4 केसी मेळ्ळ्यो. गोंयांत कोल्हापूर, रत्नागिरी लागसारच्या गांवांतल्यान जीवनावश्यक वस्तू येतात. बाकीच्यो गाडयो येतात. कोल्हापुरांत 16 केसी, 8 रिकवर जाल्यात. एप्रील सोंपता म्हणसर थंय फकत 3 एक्टीव केसी आशिल्ल्यो. कोल्हापुरांत परिस्थिती निवळटा म्हूण दिसता आसतनाच 1 मायाक 1 केस मेळ्ळी. 5 मायाक आनीक 1 आनी 8 तारखेक एकदम 3 केसी मेळ्ळ्यो आनी कोल्हापुरांत लॉकडावन आनीक खर जालो. गोंयाक तेंकून आशिल्ल्या जिल्ल्यांनी परिस्थिती दिसान दीस गंभीर जायत आसा.
गोंयांत सध्या तरी परिस्थिती नियंत्रणात आसा, मात भायल्या राज्यांतली परिस्थिती पळयल्यार गोंयाक आतां खूबच सादूर रावचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत कोरोना टेस्टींचो आंकडो वाडटा खरो. आदीं पुण्यात टेस्टिंग जातालें, आतां गोंयांतूच 4,000 टेस्टी जाल्यात. मात गोंयांत म्हाल येरादारी, पर्यटक, मायग्रंट लेबर अशा लोकांची मोठी यो वच पळयल्यार टेस्टींचें हें प्रमाण खंय आनी कितलें. सध्या गोंयांत प्रायव्हेट हॉस्पिटलां, लॅबांनी टेस्टिंग ना. वेळ प्रसंग आयल्यार सरकार खंय ताचोय विचार करतलो. गोंयच्या कोविड टेस्टिंग आनी ट्रिटमेंटाचेर खासा रिपोर्ट. लॉकडावन सदळ जाता तसो एके वटेन भारतातूय कोविड पॉझिटिव्हांचो आंकडो झपाट्यान वाडटा. मात सरकार आनी आरोग्य खात्याचें कोविड हाताळपाक नवें तंत्र. अर्थवेवस्था लॉकडावन करून बंद दवरप चड ते परवडपाचें ना. भारता सारकेल्या गरीब विकसनशील देशाक तर नाच ना. लोकांनी आतां कोविडाक चॅलेंज दीत जगपाक शिकपाचें. ताका हाताळपाचें तंत्र सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझेशन, मास्क, नितळसाण आनी हायजीन. कोविडाचें टेस्टिंग जाता तितलें वाडोवप आनी उपचारांची वेवस्था बळकट करप हें नवें तंत्र. ते निमतान लोकांक हायजीनूय आंगवळणी पडटली. हे फाटभुंयेर गोंयची टेस्टिंग आनी उपचारांची वेवस्था खंय आसा पळोवया. आरोग्य खात्याच्या आंकड्या प्रमाण गोंयांत सध्या 3 टेस्टिंग लॅब चलतात आनी 2 सुरू जावपाची आसात. गोंयचे भलायकी संचालनालया कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ऑझिलोत आतां मेरेन जाल्यात 1,452 टेस्टी. चिखले हॉस्पिटलांत आतां मेरेन जाल्यात 1,311 टेस्टी. GMCत आतां मेरेन जाल्यात 837 टेस्टी. फोंड्या आतां मेरेन जाल्यात 279 टेस्टी. गोंयांत टेस्टिंग सुरू जायत सावन हो आंकडो. आदीं टेस्टिंगाक सॅम्पलां पुण्याक धाडटाले. कोरोना टेस्टींचो आंकडो वाडटा खरो, पूण गोंयांत कोविड-19चो दिसपट्टो टेस्टींचो आंकडो वाडटा. सध्या दिसाक सर्वसादारण 350 टेस्टी जातात. भायल्यान येवपी लोकांच्यो दिसाक सादारण 200 टेस्टी. वेगवेगळ्या ओपीडींनी सादारण दिसपट्ट्यो 150 लोकांच्यो टेस्टी. कोरोनाचे कम्युनिटी सर्वेत जांकां श्वसनाची लक्षणां वा कोरोना संबंधीत लक्षणां दिसल्यात तांचेर उपचार सुरू जाल्यात. सध्या GMC, ऑझिलो, चिखले हॉस्पिटलांत टेस्टिंग लॅबां सप्तका भितर फोंड्या आनी मडगांवांय सुरू जाता. आदीं फोंड्या टेस्टिंग लॅब सुरू आशिल्ले, ते उपरांत चिखले हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले. SRL लॅबांतूय जाता टेस्टिंग. नेमा प्रमाण टेस्टीक चार्ज चडांत चड 4,500 रुपया. SRL लॅबांतले सगळे टेस्टींचो अहवाल आरोग्य खात्याक वता. सरकारा कडेन सध्या 3 म्हयन्यांक पुरो इतले कलेक्शन किट्स, टेस्टिंग किट्स आसात. राज्यांत 12 सुवातींनी फिरती सॅम्पल कलेक्शन केंद्रां चालू जाल्यांत. MPT 4, पणजे, पत्रादेवी, केरी, दोडामार्ग, मोलें, वेर्णा, म्हापसा, ESI हॉस्पिटलांत दरेकी 1 अशीं ही 12 फिरती सॅम्पल कलेक्शन केंद्रां. ह्या केंद्रांचेर लाळेचे नमुने घेतात आनी चांचणेक लॅबांनी धाडटात. सरकारा कडेन सध्या 3 म्हयन्यां खातीर पुरो इतलें सॅम्पल कलेक्शन आनी टेस्टिंग किट्स आसात. SRL लॅबांत टेस्टिंग चल्लां. उपचाराक सध्या मडगांव जिल्लो हॉस्पिटल आनी ESI ग्रीन झोन आसमेरेन इतली वेवस्था पुरो दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लॉकडावनात हाल जाल्ल्यान निमाणे परिस्थिती हाताबाहेर गेली ते पळोवन कर्नाटकांतलो हजारभर लोक घरा वचूंक म्हूण पोळे चॅक नाक्यार पावला. कर्नाटक सरकारान तांकां आडावन धरल्यात. जांचे कडेन पास आसा तांकांच सोडटात. इतल्या लोकांक हाड व्हर करपाची वेवस्था एकदम शक्य ना म्हूण पयलीं उत्तर कन्नडाच्या लोकांक एंट्री दिल्या. बाकीच्यांक खंय रितसर भितर घेतले. लॉकडावनाचो मार, ताचेर बिराडाचे भाडें दिवंक पयशे ना, काम ना, लॉकडावन आनीक कितलो तेंप आसतलो तें खबर ना. निमाणे बिराड सोडून कर्नाटकांतलो हजारभर लोक कर्नाटकांत परत वचूंक म्हणून पोळ्या चॅकनाक्यार पावलो. थंय कर्नाटक सरकारान तांकां आडावन धरले. पास आसा तांकां एंट्री. जाने का है? किधर जाने का? गाँव जाने का, गदग। गदग जाने का। अभी कल से आज तक तुमको खाना वगैरह कुछ मिला? हाँ, मिला। कौन दिया खाना? दे रहा है, इधर दिया, हम लोग के भी लाया था थोड़ा। बाबी ये किधर जाने का? येल्लापुर। क्या कब से है इधर? रूम छोड़ के आया सर, किसी का रूम नहीं सर, रूम वाला भाड़ा नहीं छोड़ रहा सर, किसी के पास काम नहीं सर। सब छोटा बच्चे लेके आए सर, वापस नहीं लेते सर, हमको काम पैसा यहाँ से सब काम नहीं काम है, भेजिए। कुछ नहीं सर। गवर्नमेंट और पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज। उत्तर कन्नडाचे असिस्टंट कमिशनर आणि काणकोणच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यांमदीं उलोवप जाल्या उपरांत उत्तर कन्नडाच्या लोकांक पयली एंट्री दिली. लोकांनी पोळे चॅक नाक्या मेरेन स्वताच गाडयांची वेवस्था केल्ली. You are bringing by buses? They are coming on their own by buses. Government is not involved in getting them. How they are coming by buses? No. They are arranging. They are arranging themselves. Themselves arranging. Okay. But they are not. They are arranging themselves. How they are coming by buses? No. They are arranging themselves. They are arranging themselves. They are arranging.
Also, there are many two-wheelers and four-wheelers. But No, everybody, they are having pass, sir. not most of them. Maybe few might have. See, the protocol of Karnataka says that they should have an exit pass and entry pass. That is an exit pass to Goa and an entry pass to Karnataka. Both should be applied online. But many of them don't have the passes itself. As of now, you please stop them, send them back until I get clear instructions. I will not going to take them. Has a pass. And a vehicle. Then, yeah, and a vehicle. And a vehicle. Yeah. Vehicle till their destination. Yeah, many of them have four-wheelers and two-wheelers. They have. If they have a pass until the destination, if someone wants to go to Gadag, someone wants to go to different districts of Karnataka. If you have both, they have, let them pass through. We have no this. We are just transit. Okay. So these people know we have to arrange passes for them. We have to arrange buses for them. It's the condition. It's actually as per like protocol itself. It is not coming. It's not coming into that the definition itself. So we are trying to put them in the definitions of working out. Anyway, you please send them back. Yes. And whoever has a pass and a vehicle till destination, let them pass through. हे लोक कालच्यान हांगा उपाशी आसात. कांय गाडयो परतून गेल्यो गोंयांत. ते सगळे संवसार घेवन येयल्ले आपणाला गावी वचपाच्यो तशेंच परतून गेले. कांय हांगा आसा भुरगीं आसा सगळे उपाशी आसात. एक्झॅक्टली कितें जातलें हेजेर सगळे लोकांची नजर आसात. प्रुडंटा खातीर काणकोणचे आनी भवेश बोरकर. लॉकडाऊनात दिल्ली अडकल्ली वाळपय नवोदयाची 13 भुरगीं निमाणे गोंयांत पावली. दिल्लीची 18 भुरगीं वाळपय अडकिल्लीं ती दिल्ली पावली. नवोदयाचे आंतरराज्य शिक्षणीक दिवपाक येवपाचे उपक्रमा सकयल दिल्लीची भुरगीं वाळपय आनी वाळपयची भुरगीं दिल्ली गेल्लीं. सध्या वाळपय नवोदयाच्या भुरग्यांक मया रेसिडेन्सीत क्वॉरंटाईन केल्यात. रिपोर्ट नेगेटिव्ह येता ती घरा. लॉकडाऊन स्टार्ट जाल्लो कोरोना व्हायरसा खातीर तेन्ना आमी दिल्ली अडकून उरलेली. बट दिल्ली आमी आमच्या हॉस्टेलानूच रावलेली नवोदयच्या. आनी थंयसर आमकां न्हू सगळ्यांनी बरी हेल्प केली. थंयसर स्टाफ सुद्दां आमकां बरो हेल्प करतालो. प्रिंसिपल मॅडम आमकां हेल्प करताली आनी आमकां तेंच्यांनी सगळे जितले सॅनिटेशन जालें तितले सगळे तेंच्यांनी आमकां दिले आनी आमचे सगळे नीड्स कंप्लीट केले. आनी आमकां हांगा गोंयान येवपाचें आसलें. सो तेंच्यांनी हांगासर सुद्दां कॉन्टेक्ट केलो आमच्या प्रिंसिपलाक आनी आमी आमच्या पेरंट्सांक सुद्दां सांगलें की आमकां हांगा गोंयान परतून येवपाचें आसा. सो बेगीन तुमी ट्राय करा कशें तरी करून आमकां हांगा हाडा. मागीर तेंच्यांनी सगळ्यांनी ट्राय केलें आनी आमकां बस धाडली एट लास्ट थंयसर. मागीर आमी बसींतल्यान ट्रॅवल करून टोटली सेफ आमी हांगासर पावली. इथल्या दिल्लीच्या मुलांना घेऊन नवोदय विद्यालय रतलाम इथे मध्य प्रदेश इथे सोडायला गेली होती. तर आमचा मिडल पॉईंट होता. तिथून आम्ही मुलांना एक्सचेंज केलं. तर तिथून दिल्लीवरून आलेली मुलं जी आहेत त्यांना घेऊन आमच्या वाळपईच्या मुलांना घेऊन आम्ही परवा दिवशी 4:30 वाजता तिथून निघालो. येताना वाटेत आम्ही कुठेही थांबलो नाही. आमच्याबरोबर संपूर्ण जेवणा खाण्याचं सामान आम्ही बरोबर घेतलं होतं. त्यामुळे आम्ही जेवण खाणं आमचं सगळं गाडीतच केलं. ही सगळी सोय गोवा गव्हर्नमेंटने आमच्यासाठी केलेली होती आणि आमच्यासाठी त्यांनी कदंबाची ओल्वो बस दिलेली होती. त्या ओल्वो बसमध्ये आमचा प्रवास एकदम सुखाचा झाला. तसं काही प्रॉब्लेम आलेला नाही. आणि इथे येऊन डॉक्टर्सनी रिपोर्ट्स घेतलेले आहेत. ते रिपोर्ट्स ते घेऊन गेलेले आहेत आणि संध्याकाळपर्यंत ते आम्हाला त्याचा रिपोर्ट देतील. मायकल लोबो आणि बाबू आसगांवकाराचे पुलीस राजकारणी ड्रग्स आणि भ्रष्ट नेक्सस नाट्य मुख्यमंत्री पॅचअप करता थंय आसा. फातोर्डेचो आमदार विजयान फण्ण मारले. खंयचो पुलीस राजकारणी भ्रष्ट ना तो दाखोवचो म्हणटा त्या बाबूच्या स्टेटमेंटाचेर विजयान बाबूक तासलो. कसली तरी डील जाल्या म्हूण सेटलमेंट जाला आसतलो म्हूण विजयाचो बाबूचेर बाण. बाबून फॉर्मेलीन वयर काडलें. विजयाक शिनाल. पुलीस राजकारणी भ्रष्ट म्हूण खंय तो बेठे उदाहरणाक उलयल्लो. या गोंया भितर खंयचो पुलीस प्रामाणीक हा, खंयचे पॉलिटिशियन प्रामाणीक हा हे मायकल लोबोन सांगचें. गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय हाचेर रिएक्ट जालो. ताजो स्टेटमेंट कितें म्हणटा की सगळे 40 आमदार करप्ट. आतां हांव बाबू आसगांवकाराक सांगूंक सोदतां ताका जर गट्स आहात आनी क्लियर कट म्हणपाचें म्हाका दिसता तो म्हणूंक सोदतालो की मुख्यमंत्री करप्ट म्हणून. आनी ताजे खातीर तो आमचेंय घेता बरोबर. आमचे बाबा घेवं नाका. आमचें नांव बरोबर तुमचें घेवूच नाका. आमी तुमचे बरोबर ना म्हणून आमी भायर आहा आनी तुमी करप्ट म्हणून सरकारान आहा. आनी जें कितें सेटल जालां म्हणटा तें करप्शनूच सेटल जालां. करप्शना भितर डील जाल्ली आसतली नाल्यार सेटलमेंट कितें हाजेर. एक मंत्री म्हणटा की सगळे करप्ट इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर. हांव म्हणटा ताका तर म्हणूंक जाय डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर करप्ट म्हणून मरे. आमकां आनी कित्याक बरोबर घेता तर तूं. प्रकरण थंडावला आसतनाच विजय ते तापयता म्हूण बाबूचे कळ्ळें. हांवें हें तुका एक उदाहरण दिलें. तें
करप म्हणून हांवें सांगून कोणाकच जिसके घर शीशे के रहते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते हे त्याने लक्षात दवरचे अजूनही आमच्याकडे खूप असत पण त्याका हे पहिली शिकवणी की तुझो मतदारसंघ पहिलो सांभाळ तुझे मतदारसंघात असले किटकिटी हाडपा दिनाका फॉर्मलिन बद्दल तुवें जे कितें केला लोक विजय वळखता लोक म्हाकाय वळखता लोक डॉक्टर प्रमोद सावंताक वळखता ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. गुगल मॅप जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टम आणि प्रत्यक्ष नजर दवरून गोंय पुलीस आडवाटेन घुसतल्यांचेर दोळो दवरून आसात. शिमेवेल्या गांवचे लोक शिमावेल्यान घुसखोरी आडावंक पुलिसांक मोठो आदार करतात म्हूण उत्तर गोंयचो एसपी उत्कृष्ट प्रसून सांगता. लॉकडावनात पुलिसांनी गरजू लोकांकूय कसो आदार केलो ताचेरूय एसपी प्रुडंटा कडेन उलयलो. During the lockdown, Goa Police has not only implemented the lockdown strictly, but it has also helped the needy person. We have SP North Goa, Utkrisht Prasoon, to talk about his journey during this 40 days lockdown. Sir, one side, not only you had responsibility to implement the lockdown strictly, but you had also responsibility to help the person in distress. How did you do this? Actually, when the lockdown was implemented, we also thought that there may be some persons who, especially the migrant laborers, who may be in distress, who need their help, and there are other, not only them, but there are other people also. For example, senior citizens whose safety is always an issue. So in an emergency like this, their safety becomes all the more important. So we took this as an initiative to find out with regards to migrant laborers in what all pockets they are in individual police stations, and thereafter I tasked all my police inspectors to visit each of these pockets and make a list of places where they are and identify one person with whom they can coordinate about it on a daily basis. In other states, we have seen that there was a lot of chaos when migrants were sent by train. How did you manage in your area? We actually planned this 2 days in advance. We had a plan of where the migrant laborers will be, when they will be called and where they will be holding them, and we had an approximate figure also based on the train capacity to expect the number of people who would be coming. So we made a detailed deployment plan with regards to the terrain where the railway station is, and also about the logistic component, that how the transportation of migrants from the holding areas to the railway stations railway station right up to the railway coach up to the seat will take place. North Goa touches with Sindhudurg district of Maharashtra and Belgaum district of Karnataka, which are a bit affected with COVID-19. So how you are managing the check post, and there are so many speculation and fear that some people may enter through unauthorized way. How you are monitoring these things? As you said, that we cannot let our guard down right now when when Goa is amongst the green zone districts. This Sindhudurg is for example an orange zone district, which too they have had 2 recent cases. Out of our main 6 checkposts right now, 3 we are making sure that movement is happening. Other than those areas, we have 3 other checkposts which we have closed down permanently to prevent any sort of movement. Other areas in which they are not motorable roads, in which there is some kacha rasta or something like that, we have either closed them down or we have done something so that the movement does not take place, and again we have deployed staff there. We have made use of the Google Maps. We have analyzed it. All senior officers have analyzed it in order to check whether whatever is the possible entry is being covered or not. But other than that, as you said, that it's a very important area of concern. So we have told the elders in the villages to make sure that if they get any information about anyone or anything, any kind of movement taking place, they share with us. We have taken them into confidence for this, which is again having a force multiplier effect for us. They have been our eyes and ears in this. So this has really helped us in making sure that the borders are well manned, and this movement, unauthorized movement, is something which is very well controlled. SP Utkrisht Prasoon is saying that other than monitoring the authorized checkpost,
Goa Police is in coordination with panchayats and villagers are keeping tight vigil with camera person Swapnil Tari, Mukesh Kumar for Prudent. गोवा डेअरीचो आदलो चेअरमॅन राजेश फळदेसायन आदल्या बोर्डाच्या 13 कोटींच्या स्कॅमाविशीं एमडी अनिल फट्टेन केल्ले आरोप न्हयकारल्यात. फट्टे ताचे वेल्या आरोपांक जाप दिवची सोडून परते आरोप करून खंय दुधकारांक पिशे करूंक सोदता. गोवा डेअरी आनी सुमुलाची सर्त लागल्यार खंय दुधकारांक फायदो. आदल्या कांय मॅनेजमेंटांनी स्कॅमा करून गोवा डेअरीचे 13 कोटी बुडयले म्हूण एमडी फट्टेन आरोप केल्लो. जे आरोप केले आहाय तेजे उत्तर दिवपाक सोडून भलतेच कितें तरी फाटली 2012 किंवा 2019 तरी तो उत्तर दिता. दूध 38 रुपीसान घेताले. कोरोना लागून दूध भायर सवाय आसतना 38 रुपीसान घेताले. जेन्ना हांवें आवाज केलो ते दिसा सावन ते 25 रुपयान घेवपाक लागले. तिसरो आवाज केलो हांवें भितर गोवा डेअरी भितर म्हाला हाडून केस कापताले पार्लला मुखार. तेजेर तो कांय उलयना. चवथो उलयलो हांव हेजेर गाडी दुधा सेक्युरिटीन धरली तेजेर उलयलो. तेजेर कांय उलयना. ह्यो गोश्टी आसाय तो हे बिनबुडा आरोप करून तो हे सगळे लिपोवपाक सोदता. जर डेअरी आणि समूल कॉम्पिटिशन जाल्यारच शेतकऱ्यांक रेट मेळटली. आनी जर गोवा डेअरी संजीवनी सारखी करपाक जर येवजिल्ले आसा ती आमी शेतकरी केन्नाच बंद करून दिवची ना. असली एमडी जर बसयलो आनी ती बंद करपा आसली आमी गेटीर येवन बसोन ते शेतकरी दाखयतले. बोर्डान घेतले नवीन एमडी जाता तितको बेगीन घेवचो म्हणून कळ्ळें. पूण तो अजून काय घेवंक ना. आनी हो एमडी आहा तो एक्टींग आहा एमडी. हेका कसलोच अधिकार ना मालकाचेर उलोवपाचो. फोंडे आनी कुडचणे पालिकेन हावज आनी बाकीचे टॅक्स एकठांय करपाक POS मशीन लॉन्चिंग केलें. हे मशिना वरवीं घराघरांनी वचून टॅक्स कलेक्शन जातलें आनी लोकांच्यो अडचणी पयस जातल्यो म्हूण आमदार रवी सांगता. वेवस्था आनीक बरी चलपाक हे मशिनांत कांय तंत्रीक सुदारणा मंत्री निलेश काब्रालान सुचयल्यात. लोकांक रिसिटींची वेवस्था खंय आनीक बरी जावंक जाय. सेव करपाचे आनी आपल्या घराघरांनी वचून ते टॅक्स कलेक्ट करपाचे. टॅक्स आनी गार्बेज हे टॅक्स कलेक्ट करपा लागून आयच्यान ती सुरवात केल्या म्युन्सिपाल्टीन. आनी बरी सिस्टम लोकांक डोर टू डोर सर्वीस मेळ्ळी. आनीक सगळें ट्रान्जॅक्शन बँकींग जालें. आनी ही बँक आसा एक्सीस बँक. एक्सीस बँकेन तांकां ती मशीन दिल्या. ती आमकां 2 दिल्या पूण तांकां सांगलां आनीकय दिया म्हणून. 2 मशिनां जावपा ना. चड जाय पडटली. कमीत ती 10 पण जाय पडटली. 15 वॉर्ड आहा 15 मिनट ते पळय ते हे करता लोड प्रमाणे मागपाचें तेंचे कडेन. प्रेजेंटेशन करून ते कशें आसतलें ते कलेक्शन कशें करप हेजेर चर्चा जाली. आनी चर्चा जाले नंतर तेजेर आमी जे लोकां कडेन हावस टॅक्स कशें काडटाले तशें आमचो म्युन्सिपाल्टीचो हेड क्लार्क हेणें आपल्या जे हावस टॅक्स पे करून तेजेर आमकां डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलें कशें पेमेंट जातलें. आयज NIC अलॉंग वीथ एक्सीस बँकान जे गोंयान बाकीचे म्युन्सिपाल्टीन जे POS मशीन दिली फॉर पेईंग ऑनलायन आपणाचे हावस टॅक्स वा बाकीचे टॅक्सीस जे आसा ही बरी गोश्ट DMN आनी आमचो मिलिंदान केले रजिस्ट्रार. आनी आयच्यान कुचडे लॉन्च जाल्ले आसा आनी म्युन्सिपाल्टी वील धाडटले घरा कडेन कलेक्ट करपाक. सो ताका 2-3 गोश्टी सांगले एड करपाक. म्हाका दिसता एक फिजिकल आमी म्युन्सिपाल्टी तेणी प्रोवायड करूंक ना जाल्यार आमी ब्लूटूथ प्रिंटर म्हणजे लोकांक आनी रिसीट एक्चुअल रिसीट काडून दितले. दुसरें इंटेग्रेशन ऑफ द सॉफ्टवेअर वीथ तेंचो कोण आसा पळय की डायरेक्ट ईमेलाचेर रिसीट वचपाक एक्चुअल रिसीट. आतां वेदर हे आमचे पे स्लीप आमकां रिसीट जाय. सो हे 2-3 गोश्टी ताका सांगल्या आनी म्हाका दिसता NIC आनी DMA रोखडे करतले. माझे बाबा हावस टॅक्स कलेक्शन जे करपाचें उरता कोणाक पयशे आसून पसून टायम मेळना एक एकदां येवपाक ऑफिसाक लागून हाका लागून. सो त्या लोकांक आमी सर्विसीस दिवपाक आनी अश्यो कोणाकय ही जर सर्वीस अवेल करपाक जाय जाल्यार अशे सगळे कुडचड्या वयल्या लोकांक घरा वचून आमी कलेक्शन करून तांचे हावस टॅक्स पे करपाची फॅसिलिटी आज मिनिस्टर आमचो मिलिंद बाब आनी DMA आनी आमचो पॉवर मिनिस्टर हांच्यांनी आमकां ही फॅसिलिटी अवेलेबल करून दिल्या. मेक इन इंडियाचो मंत्र घेवन मडगांवच्या डॉक्टर कियारा आल्मेदान अल्कोहोल बेस्ड हँड सॅनिटायझर केला. कोविड-19चे महामारीत हँड सॅनिटायझर पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह सामान जाय तितले मेळना ते पळोवन ती गोंयांतूच हँड सॅनिटायझर करूंक फुडें सरली. Secondly, the entire manufacturing goes on at my husband's unit. Basically, my husband Adriel Sequeira, he's into manufacturing of IMFL products. We have a distillery called as Spirit de Goa in Raya. So the entire manufacturing process takes place at the distillery in Raya. Most of the state borders were sealed.
So anyways, through all that, we have managed to get a good product with a proper flip-top cap just for your convenience. Secondly, it's a PET bottle which is you can easily put into your bag, a very small size. Our hand sanitizers are now available in most of the medical stores across Goa. They are also available at supermarkets. Okay, we have various sizes. This is for the convenience of the people. सध्या तरी डिमांड भरपूर आसा आणि आमची मटेरियल प्रॉब्लेम जाता सोसिंगाक ते अजून बॉर्डर्स फुल्ली ओपन जावना म्हणून लेट्स सी फुडें वता वता कितें जाता तें पूण वी आर एक्सपेक्टिंग टू टार्गेट द मार्केट ऑन द होल वेवलेंथ. खबरो हांगा चोपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.